नीज गोंयकार संस्थेन थळाव्या तरणाट्यांक बराबर घेवन बायणाच्या प्रभाग क्रमांक 12च्या माता सेकंडरी हायस्कूल लागसार नितळसाण मोहीम राबयली। तशेंच रस्त्याचे डांबरीकरणय केले। नीज गोंयकार संस्थेच्या ह्या कामा खातीर थळाव्या लोकांनी तांचे उपकार मानले। फाटली कितलीशींच वर्सां रस्त्या कुशीक कोयर साचून राविल्लो। भुरगे रस्त्या कुशीक बसून सोरो पिताले। ताका लागून रस्त्या वयल्यान यो वच करपी चलयांक आनी बायलांक त्रास जातालो। हिंग पयलीं तुमी चयलो जाल्यार हें सगळें रान आसलां हिंगा बुरशी आसलां सारकें कचरो आनी उडयताले। सो आमी एनजीओ नीज गोंयकार फौजान हें क्लियर केलां। तुमकां आज हिंग सगळें दिसता पडा क्लियर केलें हिंगा। हे रस्त्या सायडीन हिंग झाड बाड आसलीं, चेडवां बडवां चलो हिंग भिरांत आसताले, कोण सिगरेट वयताले हिंगा, कोण ड्रग्स घेताले रातची सामकी भिरांत चलपा बीन। प्रॉब्लम म्हणजे ह्या स्कूलाक खूब प्रॉब्लम आसलो माता स्कूलाक। हांगा भुरगीं चिखलान पांय घालून वयतलीं कळ्ळें। 5 वर्सां जालीं कोणूच पळयना। ओके, हांवें MLAकूय सांगून पळयलें, कावन्सिलरांक सांगून पळयलें, करता करता म्हणून टायम जालो, चड टायम जालो। सो लास्टाक हांवें अप्रोच केलें, आमच्या एनजीओच्या टिमीन सांगलें आमी अप्रोच करुया। ओके, एंड देन वी हॅड टेकन अप्रुवल फॉर स्कूल। ओके, प्रायोरिटी बेजीर। पूण तें कितें पेंडींग उरलें, पूण ताकाय मातसो टायम नासलो। पूण ताणें लास्टाक आपणें दिलें। मागीर आमकां स्वता वचून सेक्रेटरीन सायन घेवपा पडली, मागीर PWD हेडक्वार्टरान वचून सायन घेवपा पडली। ओके, ते आमी सगळें आमकां कॉपरेट केलें, सगळ्यांनी कॉपरेट केलें, गव्हर्मेंट ऑफिशलान सगळें आमकां कॉपरेट केलें।